हांव दत्तप्रसाद जोग एक्सटेंशन ऑफिसर झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस बिचोले. आज हांगासर ल्हानसो कार्यक्रम आमी डेमॉन्स्ट्रेशन आयोजीत केल्लें. तर ICR आणि आमची आत्मा टीम जी बिचोले झोनान काम करता त्यांच्या दोगांच्या आणि ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या सहकार्यान हांगासर जे आतां अळसाणो आसा ताच्या खातीर एक डेमॉन्स्ट्रेशन आमी दवरलेलें. डेमॉन्स्ट्रेशन कितें इन शॉर्ट सांगप तर डॅप म्हणजे डाय अमोनियम फॉस्फेट हे जे खत आसा ते पयलीं पारंपारीक पद्दतीन आमी मुळान घालताले. एक नवीन टॅक्नॉलॉजी लोकां पर्यंत पावोवपाची की नॅनो टॅक्नॉलॉजीचे जे डॅप आसा ते जास्त प्रमाणात प्रभावी आसा. त्याचो फॉलियर स्प्रे पानाचेर मारपाचो स्प्रे तातूंत आनी बरी टॅक्नॉलॉजी म्हटल्यार ड्रोन यूज करून तो मॅक्झिमम फवारो करून दिवप जेणे माणूसबळ आमची खर्च सगळो कमी जाता आणि 20 मिनटांनी जवळ आमची हेक्टरभर एरिया ताणें कवर जाता. हाचें एक डेमॉन्स्ट्रेशन आमी आतां आमचें चालू आसा. ICRचे सगळे एक्सपर्ट्स थंयसर आणि ह्या सगळ्या खातीर आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी सहाय्य केलें. आमच्या वांगडा आमचे पंच मेंबर आसा, कृष्णा बाब आसा, आमचे प्रगतीशील शेतकरी आसा, आमचे आत्माचे ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर आसा पूनम मॅडम. आमी सगळ्यांनी मेळून हो डेमॉन्स्ट्रेशन हांगासर आमी कंडक्ट करता. नमस्कार, हांव पूनम राजाराम महाले आणि हांव ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर म्हणून बिचोले तालुक्यात कार्यरत आसा. तर आयज आमी हांगासर ड्रोन स्प्रेईंग डेमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गनायज केल्लें. तर जो ते आमी फर्टिलायझर यूज केला नॅनो DAP, सो नॅनो डाय अमोनियम फॉस्फेट. तर हेतूंतल्यान नायट्रोजन आणि फॉस्फरस हे जे सारे लोक गुळी म्हणटा ते सॉलीड फॉर्मान घालता ते आमी लिक्वीड फॉर्मान हांगा फ्रंटलायन डेमॉन्स्ट्रेशन घेतलेलें आसा. तर हितून आमकां ICR हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलेलो आसा. तेंच्यांनी ड्रोन सर्विसीस दिलेले आसा. तर हेचे रिजल्ट्स आमी आतां फुडें पळयतली कशें आसा अँड इफ इट सक्सेस वील कंटिन्यू. सो जे फार्मर्स इंट्रस्टेड आसा फॉर ड्रोन स्प्रेईंग तर तेंच्यांनी आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस बिचोली तशेंच झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस सांखळी हांगा येवन आमचे ZDO आसा यशवंत गावस सर तशेंच BTT कन्वेयर तेंच्या कडेन मेळून ह्या जे ड्रोन आसा तेंचो फायदो घेवचो. नमस्कार, माझे नाव विश्वास कमलाकांत चोडणकर. हांव हळडणवाडी हांगा ह्या भागांतलो एक ल्हानसो शेतकरी. आयज आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आत्मा आनी ICR ह्या डिपार्टमेंटासून आयज आमच्या ह्या भागान थोडीशी आमचो जो अळसाणो आहा ताका हांगासर DAP म्हणून जी फवारणी करपाचें आयज काम चालू आसा. आयज आमी हो पयलोच प्रयोग आमच्या ह्या भाजीपाल्याचे बागायतीक आमी करून पळोवपाक घेतलेलो आसा. हांव अपेक्षा धरता की हे केल्या उपरांत जर हेचो बरो रिजल्ट येयलो जाल्यार आमी आमच्या सादारण 100 एकर आमची ह्या भागान ही भाजीपाल्याची लागवड आतां हांगासर ह्या हळडणवाडी भागान जाल्ली आसा. आनी जर खरोच हे केल्या उपरांत DAPची फवारणी केल्या उपरांत जर तेजो इफेक्ट बरो येता जाल्यार आमच्या ह्या सगळ्या ह्या भागांतल्या शेतकऱ्यांक तेजो खूब फायदो जातलो. जेणे करून ह्या हितून ते आतां जे शेतकरी अधिकारी आहा तेंच्यांनी सांगले की कीड आहा ही ती बी तेजो वचपा खातीर उपयोग पडटलो. आनी जे आमी सारे म्हणटात जे आमी गुळी सारे घालता ते हे DAP फवारणी केल्या उपरांत ते जे आमी 50 किलोचे बॅग एक साऱ्याचे वापरता ते अर्दो लिटर जर आमी हाफ लिटर जर ते DAP वापरले जाल्यार तितली कॅपिसिटी 50 किलो साऱ्याची कॅपिसिटी म्हणजे तितले खत आमच्या ह्या भाजीपाल्याक दिवंक शकता अशी तेजे हे आसा इतिहास आहा. म्हणून हांव पयल्यान पयलीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आत्माची टीम आणि ICR ह्या तिनूय डिपार्टमेंटांक हांव धन्यवाद म्हणटा. हांव कृष्णा महानंद चोडणकर, पंच मेंबर विलेज पंचायत मये वांयगणी. हो आयचो उपक्रम जावन आसा ड्रोन स्प्रेईंग फर्टिलायझर. हो आमचे मदीं हाडलेलो आसा आमचे ZDO झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस प्लस ICR ओल्ड गोवा. हांव खरें देव बरें करूं म्हणटा तेंचे पयल्यान पयलीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आनी तशेंच ICRचे. ICRन आमकां ह्यान पयलीं जेन्ना आमकां गरज आसली शेताक तेन्नाय ड्रोनान आमकां हें मारून दिल्लें फर्टिलायझर मारून दिल्लें आनी त्या टायमार आमकां पीक बरें येयल्लें तेजें. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी अशेंच डेली म्हणजे आमकां जाय पळय तेन्ना ड्रोन फॅसिलिटी कित्याक अवेलेबल करून दिवची की जेणे करून शेतकऱ्यांक हेजो पुरेपूर फायदो जातलो. हांव विश्वजीत प्रजापती, ड्रोन पायलट फ्रॉम ICR कृषी विज्ञान केंद्र, सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, ओल्ड गोवा. आयज आमी आत्मा वांगडा हांगा हे मयम एरिया आसा थंय जे कावपी आसा त्याच्यार आमी ड्रोन फॉयलर स्प्रे डेमॉन्स्ट्रेशन घेता. आयज आमी हे डेमॉन्स्ट्रेशनान 1.5 हेक्टर पर्यंत डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें आसा, फवारणी केल्ली आसा DAPची. DAP
मारले उपरांत तेचे पोट बरें येता आनी प्रोडक्शन वाडटा. जेन्ना आमकां आत्मा कडल्यान रिक्वेस्ट आयली की तेंचे कडेन प्लॉट आसा आनी डेमॉन्स्ट्रेशन घेवंक जाय जाल्यार आमी तांकां रिक्वेस्टाक येवकार दिवन आमी आयज हांगा येयल्ले आसा. तर तुमकां ड्रोना बद्दल सांगतना म्हाका बरें दिसता की हे ड्रोन आसा ताका लागून ते मॅकनायजेशन आहा पळय ते फिल्डान जाता. तुमचें उदक सेव जाता, फर्टिलायझर प्रिसायज जाता आनी ते उपरांत तुमचो टायम सेव जाता. तो टायम फार्मर दुसरे कडेन खंय लावपाक शकता. ड्रोन जर सारके चलयले जाल्यार तुमकां एक अर्दे वरान तुमकां 1 हेक्टर करूंक येता.